नमस्कार. पोया प्रुडंट खबरो. वेंचणुकेच्या वर्सा वांगडा व्हडल्या प्रकल्पांचे बुन्यादी फातर बसोवंक सुरवात. जुवारी बरोबर गालजीबाग तळपण पुलाची बुन्याद. डिसेंबर मेरेन 10,000 कोटींची कामां तडीक. गडकरीची घोषणा. माध्यम भास विधेयकावेले सिलेक्ट कमिटीच्यो 1.5 वर्सांत फकत 2 बसका. विधेयक ह्या अधिवेशनात येवपाची शक्यताय उणीच. चेअरमॅन पार्सेकार म्हणटा रिपोर्ट तो एकलो करिना. अटकपूर्व जामिनाक रॅमो चिल्ड्रन्स कोर्टात. पुर्तुगालासावन पावलो गोंयांत. पुलिसाक जाप दिवंक 5 जानेर मेरेन प्राज. रॅमो म्हणटा केस फटीची. पीडित चलयेची फामील सोदता लाख. ब्रह्मकर्मळे चल्ला मेक इन 70. ना पब्लिसिटी ना सरकाराचो आधार. केळकर बापूय पूत करतात सुपारी सोलपाची. मुट्टे मळपाची माकना. शेत भाटकाराक आधार. मिनेर आनी आदलो सावड्डेचो आमदार अनिल साळगांवकार संवसाराक अंतरलो. सिंगापुरात आयले मरण. कितले तेंप चलताले उपचार. आणि तिगाय माहिती आयुक्तांनी घेतलो ताबो. प्रशांत तेंडोलकार मुखेल माहिती आयुक्त. प्रतिमा वेर्णेकार जुइनो डिसुजा माहिती आयुक्त. मुखेल सचिवान दिलो अधिकारपदाचो सोपूत. खबरो विस्तारान. डिसेंबर मेरेन गोंयांत 10,000 कोटींचे प्रकल्प तडीक लावपाची घोषणा केंद्रीय येरादारी मंत्री नितीन गडकरीन केल्या. 8 लेन जुवारी पुलाची निमणे शुक्रारा गडकरीन बुन्याद घाली. सुवाळ्याक रक्षा मंत्री पर्रीकार, मुख्यमंत्री पार्सेकार आनी बाकीचे फुडारी आशिल्ले. गडकरीन नॅशनल वेस्टर्न हायवेच्या मडगांव बायपास तशेंच काणकोण हायवे प्रकल्पा खाला गालजीबाग तळपण पुलाचोय बुन्यादी फातर बसयलो. मुरगांव बंदरार गाळ उसपुपाचें काम सुरू जाला. 350 किलोमीटरची लेंथ नवीन नॅशनल हायवे म्हणून गोव्याला देण्याची मी घोषणा करतोय. या घोषणेमध्ये करसवाडा, साखली, हुंडा, उसगाव ही 45 किलोमीटरची रोड लेंथ आहे. लिंक बिटवीन NH4A अँड NH17B हे पुंडा, बेथोडा, बोरीम ही 5 किलोमीटरची लिंक आहे. रोड कनेक्टिंग साखली, वालपोई, कोलेम हा 50 किलोमीटरचा रस्ता आहे. आणि भारत मालाच्या स्कीमच्या योजनेच्या अंतर्गत मी 250 किलोमीटरला मंजुरी देतोय. याची टोटल किंमत जवळपास 2,000 कोटी रुपये आहे. 69 किलोमीटर NH4A बिटवीन पंजीम, पोंडा, बेळगाव सेक्शन याच्यामध्ये एलिव्हेटेड कॅरिडॉर हे जे कंजेस्टेड टाउन आहे त्या ठिकाणी बांधण्याकरता 6 लोकेशन 19 किलोमीटरचे हे एलिव्हेटेड कॅरिडॉर आहे. याला मी मंजुरी देतोय. याची किंमत 2,000 कोटी रुपये आहे. पात्रादेवी पंजीम टू पोलेम हे जवळपास 2,500 कोटी रुपयाचं काम आहे. हे देखील आपल्या मुंबई गोवा हायवेचाच भाग आहे. याला मी मंजुरी जाहीर करतोय आणि हे काम 6 महिन्याच्या सुरू करण्याचा आमचा प्रयत्न आहे. की या व्यतिरिक्त गोव्यामध्ये जे ॲक्सिडेंटल स्पॉट्स आहेत ते आयडेंटिफाय करून आपण देखील आपल्या बजेटमधून त्याला लवकर मंजुरी करून ते करण्याचा प्रयत्न करावा. या सगळ्याचा जर हिशोब लावला तर आता याची बेरीज जी आहे ती 10,000 कोटी रुपयापेक्षा जास्त झालेली आहे. या पुढल्या वर्षी डिसेंबरच्या आत ही सगळी कामं सुरू करण्याचा आमचा प्रयत्न राहील आणि याचे DPR बनवण्याची जबाबदारी गोवा सरकारला दिली आहे. ढवळीकर DPR लवकर तयार करा आणि कुठेही लँड ॲक्विजिशनचे एन्व्हायरमेंटचे प्रॉब्लेम राहणार नाही असं क्लिअर करून मला सबमिट करा. ही सगळी कामं आम्ही याच वर्षात सुरू करू. मी गोव्यातल्या 6 नद्यांना मांडवी, जुवारी, साल, मापुसा, चापुरा आणि कुंब्रिजू यांना या 6 नद्यांना इनलँड वॉटरवेजमध्ये घोषित केलेलं आहे. माध्यम भास विधेयकाचो अभ्यास करूंक नेमिल्ले सिलेक्ट कमिटीच्यो 1.5 वर्सांत फक्त 2 बसका जाल्यात.
समितीचो चेअरमॅन मुख्यमंत्री पार्सेकारान फक्त एकच बसका आपयल्या. येता त्या अधिवेशनात माध्यम वाज विधेयक हाडपाचे उतर सरकार पक्षाच्या कांय आमदारांनी फोर्साच्या एक्टिव्हिस्टांक बरोवन दिल्ले. विधेयक हाडटले जाल्यार समितीन अजून एकय रिपोर्ट केल्लो ना. पार्सेकार म्हणटा चेअरमॅन आसलो म्हण रिपोर्ट तो एकलो करिना. कोणी सांगले ना नवीन बिल येवचें ना तें बिल आसा न्ही रे पळय हाका सिलेक्ट कमिटीक दिला सिलेक्ट कमिटीचो रिपोर्ट जसो आयलो की हय रे मागीर चेअरमनान जाय तें करप मागीर सिलेक्ट कमिटी केल्या ती कितें ना जावं ना पयलीं जाल्ल्यो ह्या दिसांनी जावं ना हय हय रिपोर्ट करचो पडटलो आसात न्ही दीस. माध्यम भास विधेयकाचेर अभ्यास करपाक 8 वांगड्यांची सिलेक्ट कमिटी केल्या. समिती 21 ऑगस्ट 2014 नेमिल्ली. प्रुडंटान समितीच्या कांय वांगड्यांक गाठले. एकलो सांगता त्या प्रमाण आता मेरेन फक्त 2 बसका घेतल्यात. समिती बरोबर चेअरमॅन मुख्यमंत्री पार्सेकाराची एकूच फावट बसका जाल्या. 11 जानेराक विधानसभेचे शियाळी अधिवेशन. ताचे पयलीं आनीक बसका जावपाची शक्यताय उणीच. ह्या वादग्रस्त विधेयकाचेर कमिटीन अजून एकूय रिपोर्ट केल्लो ना. तेन्नाचो मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकारान पयली बसका 2014च्या 20 ऑक्टोबराक घेतिल्ली. त्या उपरांत दुसरी बसका 9 ऑक्टोबर 2015 थारायल्ली. ती फुडें धुकलून जाली 20 एप्रिलाक. विधेयकाचो अभ्यास करपाक म्हूण चेअरमॅन मुख्यमंत्री पार्सेकारान आनीक वेळ मागलो. ते उपरांत आज मेरेन समितीची बसका जाल्ली ना. समितीचो वांगडी काँग्रेस आमदार दिगंबर कामत म्हणटा ह्या अधिवेशनात विधेयक मांडपाची शक्यताय उणीच. समितीन कसलोच रिपोर्ट केल्लो ना. शियाळी अधिवेशनात माध्यम भाशेचो विशय काडटलो म्हूण माविन उलोवन दाखयता. आंदोलक फोर्साक सरकारांतल्या आमदारांनी शियाळी अधिवेशनात विधेयक मांडपाचे उतर दिल्ले. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. पोर्तुगीज पॉप स्टार रेमो अटकपूर्व जामिनाक चिल्ड्रन्स कोर्टात गेला. रेमो पोर्तुगाला सावन सकाळी गोंयांत पावलो. कोर्टान पुलिसाक जाप दिवंक 5 जानेर मेरेन प्रास दिला. रेमोच्या पुताच्या गाडयेच्या धपक्यान मार लागिल्ले चली सध्या मेडिकलात दीस काडटा. ताका गाळी मारल्यो म्हूण रेमोचेर केस. रेमो म्हणटा चलयेची फामील पयशे उखलूंक सोदता. जबानी दिवंक 8 जानेराक हाजीर जातलो म्हूण रेमोन आक्षी पुलिसांक सांगिल्लें. पोर्तुगीज पॉप स्टार रेमो फर्नांडिसान शुक्रारा अटकपूर्व जामिनाक पणजेच्या चिल्ड्रन्स कोर्टात अर्ज घाला. एक्सिडंट जाल्ले अल्पवयीन चलयेक गाळयो घाल्यो म्हूण रेमो आड पुलीस कागाळ केल्या. आपूण पोर्तुगालच्यान गोंयांत चवकशे खातीरच आयला म्हूण रेमो सांगता. पिडीत चलयेक रेमोच्या पुताच्या गाडयेचो एक्सिडंट जाल्लो. ती सारकी जाता म्हणसर आनीक 2 वर्सां तरी लागतली. पिडीत चलयेची भयण वैजकी उपचाराच्या नांवान लाख मागता. दिना म्हूण सांगिल्ल्यान फटीची केस घाल्या म्हूण रेमोचो दावो. We have completely denied the entire incident. We have alleged that this complaint has been filed because Mr. Remo Fernandez refused to comply with unjustified, unwarranted and illegitimate demand for money made by the sister of the victim girl. He was ready to give them 50,000 out of his own generosity, but they demanded that 3 lakh rupees should be immediately given without giving any justification for that demand of that money. And that is why we have alleged that this complaint was registered after a period of almost 17 days. It was registered on the 18th, where the complainant says that the offence took place on the 1st. इतले मजगती रेमो आड घाल्ल्या केशीच्या चौकशेचेर कोर्टान नजर दवरची म्हूण आयरिश रॉड्रिक्सान केल्ल्या अर्जाचेर रेमोन अर्ज घाल्लो तो रेमोन फाटी घेतलो. आता रेमोच्या अटकपूर्व जामीन अर्जाचेर आयरिशान अर्ज घाला. I today filed an intervention application in his anticipated bail, which the court was pleased to allow. Now, I had earlier also moved an application that the court monitor the investigation, which was initially objected by Remo Fernandez, but Remo Fernandez has today withdrawn his application. He intervened in the application filed by me for court monitoring of the investigation, since Remo Fernandez is politically very influential. सरकारी वकिलान सगळ्या याचिकांचेर जाप दिवपाक वेळ मागला. 5 जानेराक प्रकरणात सुनावणी जातली. प्रुडंटा खातीर रिपोर्टर मुकेश कुमार. मिनेर आनी आदलो सावड्डेचो आमदार अनिल साळगांवकार संवसाराक अंतरलो. फाटलो कितलो तेंप तो सिंगापूर आशिल्लो. दुयेंत आशिल्ल्यान थंय ताचेर उपचार चलताले. अनिल साळगांवकार वर्स 2007 ते 2012 मेरेन विधानसभेत सावड्डेचो अपक्ष आमदार म्हूण उरलो. ताच्या फाटल्यान ताची घरकान्न 2 धुवो आनी पूत आसात. घेवया एक विराम.